आधार कार्ड पॅन कार्डाक लिंक करपाचो जो कायदो काडला तो येता त्या 31 मार्चा मेरेन लिंक करपाची मुजत वाड आसा. सामान्य लोकांक त्रासान घालपाचो आनी तांकां लुटपाचें काम भाजप सरकार सदांच करीत आयला अशें म्हणीत आदोगाद सुरेल तिळवेन भाजप सरकाराची टिका केली. दिल्ल्या वेळान जर आधार कार्ड लिंक करूंक ना जाल्यार 1000 रुपयाचो दंड घालपाची शिटकावणी दिलेली आसा. पूण कांय लोक अशिक्षीत आसात आनी तांकां फोन घेवपाक लेगीत परवडना. तेन्ना तांकां 1000 रुपया दंड घालप हो तांकां लुटपाचो प्रकार. ह्या कायद्या विशीं जागृताय करची आनी हो न परवडपी दंड लागू करचो न्हय अशी मागणी सुरेल तिळवेन सरकारा कडेन केल्या. ना, सामान्य मनशाक त्रासान घालपाचें काम हे बीजेपी सरकार सदांच करीत आसा. 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणटा, म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की 5 ट्रिलियनांतले हे 4 ट्रिलियन लोकां कडल्यानूच लुटून घेतले अशें म्हणून. तुमी अवेरनेस पयलीं म्हणल्यार करूं ना. हे आधार आनी पॅन लिंक करपा जाय हाजें सारकें अवेरनेस जावपा जाय आशिल्लें. आमच्या गोंयान, आमच्या भारतांत इतले लोक आसा जे शिकूना, तांचे कडेन मोबायल ना आनी तांकां तुमी अशें आतां डेडलायन घालता 31 मार्चाची आनी 1000 रुपया तेंचे कडल्यान फायन म्हणून घेता. हेजे मुखार रिपरकेशन्स कितें जातलें हें सुद्दां अजून तुमी अवेरनेस करूं ना. फाल्यां कोणी आधार लिंक करूं ना ताका मुखार इन्कम टॅक्सान तुमी कितें पेनल्टी घालतले हेंय अजून सांगूं ना. सामान्य मनशाक त्रासान घालपाचें काम बीजेपी सदांच करीत आयले आनी हे 1000 फायन घालता ताजे वयल्यानूय आमकां जाणून येता की ह्या बीजेपी सरकाराक सामान्य मनशाचें पडून गेल्लें ना. सामान्य मनशाक त्रास करपा खातीरूच ही 1000ची फायन घातल्या. हांव मागतां की हे डेडलायन जी आसा 31 मार्चाची ती वाडोवची, ही फायन कमी करची, सरकारान अवेरनेस करचें आनी डेडलायन मातशी वाडोवची.